साम पावलान रोमांगारां बरयल्या पत्रांतले वाचप. क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतले, तवळ ताच्या मरणांत एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतलें, हें तुमी नेनात? तशें आसता बापाचे महिमे भरीत सक्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो, तेच परी आमी नव्या जिवितांत चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मार्फत आमकां क्रिस्ता सवे निके पिल्यांत आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यांत. कित्याक तो मेलो तशें ताचे सवे एक जावन आमी मरून जाल्यार ताच्या जिवंतपणांत आमी भागीदार जातल्यांव. पातकी कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडां आमी पातकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचे आदले सैम क्रिस्ता सांगात आमी कुरसायला म्हूण आमी जाणाव. कित्याक मेल्ल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बांदपासांतलो सुटता. आमी क्रिस्ता सांगात मेल्यांव जाल्यार तशेंच क्रिस्ता सवेची येवंकी पावतल्यांव म्हूण आमी सतमंताव. क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला, तो परत्यान मरना म्हूण आमी जाणाव. मरणाक ताचे वयर ह्या फुडां कसलीच पदवी ना. तो मेल्ल्यान ताचेर पातकाक कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच फावटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासत जियेता. तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात आनी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत देवा खातीर जियेतात म्हूण समजून घेया. देवाचे उतार हे. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. साबताची रात उतरून आयताराचे फांते जाताना मोरी मागदलेन आनी ती दुसरी मोरी फोंडाक भेट दिवंक आयली. तवळ एकासाने व्हड भुंयकांपणी जाली. सोम्याचो एक दूत सर्गींतावन देवलो आनी समाधी सरशी येवन शिळा लोळोवन तिचेर बसलो. ताचे स्वरूप जगलान्या बरे परजळतले आनी ताचे वस्तूर हिमा बरे धवे आसले. ताका पळोवन पार्यागार भियान तरतरले आनी मेल्ल्यां बरे पडले. पूण दुतान स्त्रियांक धैर्य दिवन म्हळें, तुमी कांय भियोवची गरज ना. तुमी कुरसायल्या जेजूक सोदतात ते हांव जाणा. तो हांगा ना. ताणें सांगिल्ल्या प्रमाणे ताका जिवंत उठयला. येया ताका निके पिल्ली सुवात पळया. आनी वेगी वचून ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला आनी आतां तो तुमच्या की फुडें गलिलयाक वेता आनी थंय तुमी ताका देखतल्यात म्हणून ताच्या शिसांक सांगा. होस्सू हांवें तुमकां दिवचो आसलोलो संदेश. इतलें आयकून त्यो स्त्रियो अर्धे भियान आनी अर्धे संतोशान म्हणले बरे समाधी थावन शिसांक खबर दिवंक धांव धांवी गेल्यो. तेदवा एकासाने जेजू तांकां मुखार मेळ्ळो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. तितल्यार त्यो लागीं सरल्यो आनी ताचे पांय धरून तांणी ताका नमस्कार केलो. तवळ जेजून तांकां सांगलें, भियेनाकात, वसा आनी म्हज्या भावांक गलिलयाक वचोंक सांगा. थंय ते म्हाका देखतले. देवाचे उतार हे.